नमस्कार. पंढरपूरचे मातयेन बी आसा तुळशीची विठ्ठल रखुमाईक पळोवंक उपाट गर्दी भक्तांची. सुरांनी सजले पंढरपूर, रांगोळी घाली भक्तीची, माऊलीची साथ असल्यार भिरांतरी कोणाची. जल्मोजल्मी मेळची करूंक तुजीच देवा भक्ती, तूच दिता बळ आमकां, तुजीच आमकां शक्ती. राखण मेळची सदांच आमकां होच ध्यास मनी, विठ्ठलाच्या नामस्मरणांत आषाढी एकादशी. सगळ्यांक आषाढी एकादशीची खूप खूप परबी भेटयत. हांव संजना काणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आषाढी एकादशी निमतान पुराय गोंयान भाविकांनी मनयली आषाढी एकादस. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठलाच्या देवळान थळाव्यांनी केलो विठुरायाचो अभिषेक. दिवचले बेकायदेशीरपणान रावपी दोगा विदेशी नागरीक बायलांक अटक. दोगांकूय दिली 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. राजधानी पणजेन स्पांचो व्हडलो आंकडो. स्पांच्या नांवान चलता नाका जाल्ले धंदे. उत्पल पर्रीकार आनी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप. वीस वर्सां उपरांत राज आनी उद्धव हे दोग ठाकरे आयले एकठांय आयल्या ते एकठांय रावपा खातीर उद्धव ठाकरेन केले स्पश्ट. बाळास साहेबांक जमलें ना ते फडणवीसान करून दाखयले राज ठाकरेचो चिमटो. उतवाल आसपाचे गणुकेचो बाबू आजगांवकारान केलो निशेध. ते भुरगे प्रवीणाचे न्हू जाल्यार ताणें दिवची अटक करून बाबूची मागणी. पेडणेच्या कोफुसावा उपरांत दामूक आत्मपरिक्षणाची गरज म्हणटा विजय. नावेली मतदारसंघात भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेकाराच्या खडेकाट कार्यकर्त्यां मदीं फूट. सुत्रां सांगतात कार्यकर्त्यां मदीं अंतर्गत दुसफूस. आमदार तुयेकार म्हणटा नाराजी करतलो पयस. आता खबरो विस्तारान. ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आनी भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठुरायाचो अभिषेक केलो. एकादशीक निमतान गोंयभर पावसान लेगीत बरोच नेट धरला. ताका लागून वातावरण प्रसन्न आनी भक्तिमय जालां. मराठी आणि मराठी मनीस या मुद्द्याचेर निमणे वट्ट 20 वर्सां उपरांत राज आनी उद्धव ठाकरे एकठांय आयले. भव्य मोर्चाचे शिटकावणे उपरांत महाराष्ट्र सरकारान हिंदी सक्तीचे आदेश फाटीं घेतल्या उपरांत ठाकरे भावांचो जंगी विजयी मेळावो जालो. लाखांची उपस्थिती आशिल्ली. आमी एकठांय आयल्या ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन घोशणा केली. राज ठाकरेन आपले ठाकरी शैलीन भाजपाचो समाचार घेतलो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी नांदी सुरू झाल्या. उद्धव आणि राज ठाकरे निमणे मराठी भाषा आणि मराठी मनशाच्या मुद्द्याचेर वट्ट 20 वर्सां उपरांत एकठांय आयले. आमी एकठांय आयले ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन जाहीर केले. जे बाळासाहेब ठाकरेक जमूंक ना ते देवेंद्र फडणवीसान घडोवन हाडले म्हूण राज ठाकरेचो टोमणो. भाजप हो वापरा आणि फेकून द्या ह्या तत्वाचेर चलपी पक्ष. आता आमी दोगूय तुमकां भायर आयतात म्हूण भाजपाक शिटकावणी. मुंबईच्या वर्ली डोम वाठारात विजयी मेळाव्यात राज आणि उद्धव ह्या दोगांचे मनोमिलन पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या वेळार दोगांय ठाकरेंच्या फॅमिली सयत दोनूय पक्षाचे फुडारी तशेंच सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि हेर पक्षीय फुडारी हाजीर आशिल्ले. कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे.
आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही. खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी. मुंबई स्वतंत्र करता येते का याच्यासाठी अगोदर जरा थोडंसं भाषेला डिवचून बघू. महाराष्ट्र शांत राहिला तर पुढे ते पाऊल टाकू. कोणाची माय व्हॅली आहे त्यांनी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावं, मुंबईला हात घालून दाखवावं. त्या मजाक वाटला काय? पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला. आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी. आणि मला कल्पना आहे, आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत. कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय, कोण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, रेडे कापत असतील. त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भोंदूपणाविरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्यासमोर उभे ठाकलेलो आहोत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नावेली मतदारसंघाचो भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेकाराचे खुबशे खडेगाठ कार्यकर्ते तुयेकाराचेर नाराज म्हूण सुत्रांची माहिती. अंतर्गत दुस्फोसीक लागून हे चित्र तयार जाल्ल्याची माहिती. हाचेर आमदार तुयेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा जे नाराज आसात तांची नाराजी आपूण पयस करतलो. नावेली मतदारसंघाचो भाजपा आमदार उल्हास तुयेकाराचे भोवतणी कार्यकर्त्यांची नाराजी म्हणून सुत्रां सांगतात. आडकून पडपी कामां तशेंच नावेलीत पक्षाचे संघटनात्मक पदांचेर कांय जाणांची जाल्ली निवड कार्यकर्त्यांच्या नाराजीक कारणीभूत थारल्या म्हणून कळटा. हाचेर विचारल्यार आमदार तुयेकार म्हणटा आपूण सगळ्यांची नाराजी पयस करतलो. तुमचो एक ग्रुप आशिल्लो, उल्हासभाई म्हणून वावरताले, सगळे जाताले. आता थोडे दीस जाले एक तुमच्या एक सायडीन आसता ते 3-4 लोकां खातीर खंय ते नाराज आसा असो खूब उलोवप जाता, आयकूं येता. कशें तुमी डील करतले आतां? म्हाका दिसना की हांव जो सरपंच आसलेलो, जिल्हा पंचायत जालो, मागीर आमदार जालो, पूण हांवें अजून पासून म्हाजे जे आमदार जालो म्हणून कितें हांव चेंज जावन आहा तसोच हांव कार्यकर्ता जसो वावरता आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी काम करता. नावेली मतदारसंघात जो इतिहास जालो तो इतिहास करपाक आमच्या कार्यकर्त्यांनीच सगळ्यांनी मदत केल्ली. कारण प्रत्येकाचे मेहनतीन ह्या नावेलीन आमी कमळ फुलयल्ले आणि समाजाचे कोण तरी नाराजगी आसा तांचे प्रत्यक्ष भेटोवन तांचो कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. नाराजी आसा तो एक कार्यकर्ते ना, ते तुमचे लागीं जे खंदे समर्थक आशिल्ले तेच नाराज आसा म्हणून आयकलां हांवें. पर्सनल तेंचे कितें तरी आसतलें, तेंच्यांनी आमच्या नजरे मुखार हाडून दिवपाक जाय. आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी होच कार्यकर्तो तोच कार्यकर्तो आमी सगळ्यांक घेवन वयता आणि गेली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात आमी 10 कार्यकर्त्याचे आमी सुरू केलेले काम. त्यात आमचे कितलेशे कार्यकर्ते आले. भाजपान आमी कार्यकर्त्यांक म्हत्व दिता. जरी हो आमदार जालो तरी हांवूय सुद्दां एक कार्यकर्तोच आणि आमी कार्यकर्त्यांक केन्नाच आमी दुखोवपाक शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोंय बेळगावाक जोडपी अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा राती कोसळ्ळो. ह्यान पयलीं ह्या घाटाच्या रस्त्यार एके वटेन सुमार 30 मिटराचेर वेरी गेल्ल्यो. रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. पळयात पुराय बातमी. अनमोड घाटाच्या रस्त्याक वेऱ्यो पडिल्ल्यान शुक्रार राती रस्तो कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवितहानी जावंक ना.
मोल्यासावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर अनमोड घाटाच्या राष्ट्रीय महामार्गाक एके वाटेन सुमार 30 मिटराचे वेऱ्यो गेल्ल्यो. उपरांत संबंधीत खात्यान तात्पुरतो उपाय म्हूण कॉन्क्रीट घातिल्ले आनी एके वाटेन येरादारी सुरू दवरिल्ली. मात उटंगाराच्या पडपी वाऱ्या वादळाच्या पावसा लागून वेऱ्यो पडिल्लो रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाक सुरू केला. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. कोणाचें मंत्रीपद गेलें म्हूण शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर उटाचो वापर जावपाक फावना हाची आमी जतनाय घेतले. तशेंच उटा संघटना जाग्यार हाडपाक आमी काम करतले म्हूण गाकोवेत महासंघाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार सांगता. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शिरोडकार उलयतालो. सप्टेंबरांत जावपी उटा संघटनेच्या वेंचणुके खातीर एसटी पावांनी संघटीत रावपाचें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलां. आता फुडलें इलेक्शन आसा तें उटाचें सप्टेंबर 2025. तो पर्यंत हांकां प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे, दुर्गादास गावडे हांकां उटाची एकूय सभा घेवंक मेळचें ना. त्याच बरोबर कसलेच तरेचे ते आर्थीक जे आसा वेव्हार जे आसा ते करूंक शकचे ना आनी अशे तरेन सील तांकां वापरपाक मेळचें ना. म्हाज्या सगळ्या एसटी बांधवांक हांव सांगूंक सोदतां की आमकां ही जी संघटना जी आसा ती जाग्यार हाडपाक जाय. ती कोणाच्या बाबा मंत्रीपद गेले म्हणून ते आमचे शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर त्याचो वापर जावपाक जायना आनी आमी जतनाय घेतले. फुडलें जें इलेक्शन जातलें तें अशें जातलें की थंय त्या संघटनेक तें आसा तें प्रतिनिधित्व मेळटलें. कदंबा महामंडळान आतां पेपर पास सेवा बंद करून ताचे जाग्यार स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू केल्या. आतां मेरेन 400 लोकांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला. 1 ऑगस्ट सावन पुरायपणान कागदी पास सेवा बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातले. ट्रान्झिट पास करपा खातीर लोकां कडेन 31 जुलय मेरेन वेळ आसा. मात ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर दिसाक 2च फावटी करपाक मेळटलो म्हूण माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान दिली. जे लोक एकाच रुटार दर दिसा प्रवास करतात तांचे खातीर कदंबा येरादारी महामंडळान पास सुविधा काडिल्ली. ह्या पासात प्रवाशांक म्हयन्याक अमके पयशे भरचे पडटाले आनी तांकां म्हयन्याचो पास मेळटालो. ह्या पासाक लागून प्रवाशांच्या तिकेट खर्चात बचत जातली. पूण काळा प्रमाण कदंबा येरादारी महामंडळान कांय बदल केल्यात. स्मार्ट सिटीत ईव्ही बशी सुरू केल्यो, उपरांत स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सुरू केले आनी आतां कागदी पासा बदला स्मार्ट ट्रान्झिट पास सुविधा सुरू केल्या. कार्ड सेवा बरी आसा, मात हे कार्ड कशें अपडेट करचे हें कांयच खबर नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात. I think they are low on manpower right now. Okay. It's taking some time for them to understand exactly how it is, but they are pretty quick. They are also assisting us very well. आमकां actually खबर नासलें की आतां पास सिस्टम जाता म्हणून. पण हांगा येवन जेन्ना रिन्यू करपाक गेलीं आमी तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशे कार्ड्स दिता म्हणून. ओके, आता दिले तुमकां? ओके, हे अशें आसतलें कार्ड. खरें हांवें कार्ड दिवन पण आमकां करंटली आतां कशें अपडेट करपाक जाय. पयलीं आमी हांगा येवन मागीर पास अपडेट करतात मंथली, पण कशें करपाचें कार्डाचेर तें आजून आमकां खबर ना. हाव वी कॅन कम्यूट बेस्ड ऑन दीस कार्ड इट्स आर वेरी क्लियर. क्लॅरिटी आसल्यार मागीर कळटलें. ओके, बट तुमकां सांगता बीन म्हटलां अशें कितें? सांगता आमकां. ओके. दे आर असिस्टिंग अस वेरी जुलाय. एक्चुअली ऑगस्टाच्यान हें जातलें, बंद जातलें म्हटल्यार न्हू. ओके ओके, म्हणजे फास्ट सिस्टम आसा. तुमी पास केला न्ही, सो कितें म्हणून तुमकां सांगलें हाची तुमकां अपडेट आशिल्ली पयलीं, म्हणजे पास कार्ड करतले बी म्हणून? आयडेंटी कार्ड अपडेट नाशिल्लें, काबार जालें तें आतां आमी अपडेट केला. आं ओके. सो आतां पयलीं पेपराचो पास मेळटालो, आतां कार्ड केला. कित्या खातीर केला बीन कितें सांगलां तुमकां? अशें आमकां बरें पडटा न्हू, डेली इजिली पडटालें पयशे चेंज बी करपाक अशें. हां, म्हणजे म्हयन्याचो पास काडल्यार टेन्शन ना, परत आनी पयशे घेवन सुद्दां भोंवपाक जाय अशें ना. अशेंच. ओके ओके. आनी 1 ऑगस्टाच्यान दिसता ती म्हणजे पास पेपराचो दिताली ती सिस्टम बंद जावन कार्ड सिस्टम जातली. ओके. 1 ऑगस्ट सावन कागदी पास सेवा पुरायपणान बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातली. 2 दिसात 400 जाणांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला. लोकांनी 31 जुलया पयलीं स्मार्ट ट्रान्झिट पास करून घेवचो अशें आवाहन कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान केला.
कागदी पास आशिल्लो तेन्ना लोक ह्या पासाचो गैरवापर करताले, मात आता ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर फकत दिसाक 2 वेळाच करपाक मेळटलो म्हूण तुयेकारान सांगले. आमचे कदंबान आमी पयलीं पेपर पास दिताले आनी ते पेपर पास ते आमी आतां चेंज करून ते स्मार्ट ट्रान्झिट पास आमी दिवपाक ऑलरेडी सुरू केल्ले कडेन आसा. तशेंच स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड म्हणून आमी सुरू केल्या, ती जवळ जवळ 25,960 आज पर्यंत लोकांनी ती घेतले कडेन आसा. ही दोन्ही जी पास आहा ते स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड जे आहा तेचे तुमकां 10% डिस्कावंट मेळटा कोणी जो घेता आनी तो यूज करता ताका. आनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास जे आहा ताका ते आमचे स्टुडंट्स जावं ते डेली जे कोण पास काडटा पळय त्यांच्या खातीर ते आहा, तांकां ती सबसिडी मेळटा. भुरग्यांक ते 50% बी मेळटा. ते पयलीं पासून जे कितें चालू आहा ते चालूच आसा, फक्त कार्ड सिस्टम आमी चेंज केल्ले कडेन. ही करपाक कारण की आमी 1 ऑगस्टा पासून ही आमी यूज करतले. आतां सध्या आमी 31 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्या जुलयाच्या 31 तारीख पर्यंत लोकांक आमी ती तुमी ती कार्ड आहा ती चेंज करून घेवपा खातीर आमी लोकांक सांगले कडेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या कार्यवाठारांत बेकायदेशीरपणान रावपी जरीना ऑप्रिकावो आनी आंतानिया कार्पेंका ह्या दोगा विदेशी नागरीक बायलांक अटक केली. विदेशी नोंदणी कार्यालय आनी दिवचल पुलिशेन शेनवारा राती ही कारवाय केली. अटक केल्या दोगूय विदेशी बायलांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. विदेशी नागरीक आशिल्ली झरीना आनी आंतानिना ही दोगांय जाणां पासपोर्ट आनी विसाची मुदत सोंपूनय सांखळे वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालीं. हे विशीं म्हायती मेळटकीच FRRO म्हळ्यार विदेश गमन नोंदणी कार्यालय आनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचे एके टिमीन जोड कारवाय करतना सांखळे वाठारांत धाड घालून ह्या दोनूय विदेशी नागरीक आशिल्ल्या बायलांक ताब्यांत घेतली. उपरांत तांच्या आड वेगवेगळे गुन्यांव नोंद करून तांकां रितसर अटक केली. अटक केल्ल्या दोगूय बायलांक 14 दीस न्यायालयीन कस्टडीत दवरपाचो आदेश दिवचलच्या JMFCन दिला. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय राणेसर देसाय आनी FRROचे PSI पराग पारेख हांच्या फुडारपणा सकयल टिमीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांक विश्वासान घेवन काँग्रेस पक्ष उमेदवाराची निवड करतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगलें. भाजप सरकाराक फकत सत्तेच्या राजकारणांत उमेद आसा, गरिबांच्या कल्याणांत न्हय. येता त्या वेंचणुकेंत लोक योग्य ते जाप दितले अशें ठाकरेचें म्हणणें. आलेमांव तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी भाजपाचेर टिका केली. कांग्रेस के कैंडिडेट आएंगे, अब सबसे बातचीत करने के बाद ही कैंडिडेट तय हो गए, लेकिन कैंडिडेट तय होने के बाद सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के उस उम्मीदवार को जितवाने की, उनको सिर्फ सत्ता की राजनीति करना है, सत्ता हाथी आना है. इस देश में भाईचारा से सब लोग रहते हैं. यहाँ मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी एक साथ रहते हैं मजबूती के साथ. लेकिन उनको पता है कि स्वतंत्रता मिलाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया था इस देश के लिए. गरीब जनता के हित में कभी इन्होंने सोचा नहीं है. इनको सत्ता चाहिए, सत्ता मिलाने के लिए नहीं हो वायदे उन्होंने किए थे. जमीन को लुटाने का काम यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत ये कर रहे हैं. आप सभी जानते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को आपको रखना है, बदलना है. आज ज्या पद्धतीन गोंयांची लूट चल्ल्या हे एक्सपोज करपाक
आम्ही मुखार काँग्रेस पक्ष एकूय पर्याय काँग्रेस इज दी ओनली ऑप्शन. Other parties have proved they have flirted and they have married with the BJP. They have proved their connection with the BJP. आणि म्हाका दिसता the Congress party also आम्ही चिंतपाक जाय whom to associate and disassociate. नावेले म्हणटात ते सदांच हे काँग्रेसाचे घोड जावन आशिल्ले. पण अशी पॉलिटिक्स चलताली आनी खंय ना खंय आमच्या हाता भायर वताले. 2027 नावेली विथ अ ह्यूज मेजॉरिटी आमचो हांगासरलो फ्लॅग काँग्रेसाचो फ्लॅग नावेली गांवांत तुमी कितें करतल्यात उबे करतल्यात. पर्ये सत्तरीन ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंट वाठारांत योगेश राणे आनी अनिकेत सिंगबाळ दोगांय मदीं झगडी जाली. हे झगडेचें रुपांतर सुरू जाल्ल्या हल्ल्यांत जालें. योगेशान अनिकेताचेर सुरयेन वार केलो. ह्या हल्ल्यांत तो जखमी जालो. मजगतीं हल्ल्या उपरांत वाळपय पुलिशेन योगेशाक अटक करून न्यायालयान ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पर्ये सत्तरी हांगातल्या गोवा मॅनेजमेंट कॉलेज हेच्या सायडीक जे ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंट आसा ह्या रेस्टॉरंटच्या परिसरात 2 तरुणाचे पार्किंगच्या वादातून वादावादी जाली आनी हेतून योगेश राणे यांनी अनिकेत सिंगबाळ हेचेर धारदार शस्त्रान वार केल्लो आसा आनी ताका जखमी केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा रातचे 2 सुमार ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटच्या परिसरात पार्किंगच्या वादा खातीर दोगां भितर वादावादी जाली आनी हेतून योगेश आसा हेणी अनिकेताक मारहाण सुद्दां केल्ली आसा आनी तेतूर तेणी जी धारदार शस्त्र आसा हेतून ताका वार केल्लो आसा आनी जबर जखमी केल्लेलो आसा. ह्या प्रकरणात जेन्ना अनिकेत हेका जबर मार लागलो तेन्ना ताका पयलीं सांखळे आरोग्य केंद्रान व्हेलें आनी तेच्या मागीर ताका बांबोळी हांगासर फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्लेलें आसा. आतां तेजी प्रकृती स्थिर आसा आनी जेन्ना ह्या घडणुकेची गजाल जेन्ना वाळपय पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन वचून पंचनामा करून योगेश राणे हेका ताब्यात घेतलेले आसा आनी सद्या ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. पेडण्यां रंगिल्लें गांजा नाटक कशेंच थंड जावपाचें नांव घेना. गांजाचे आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार आल्लेकार समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो. ते उपरांत बाबून पत्रकार परिशद घेवन हे घडणुकेचो निशेध केलो. ह्या प्रकारा उपरांत सगळ्यांक शिस्तीचे धडे दिवपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामून आत्मपरीक्षण करचें म्हूण विजय सांगता. आदलो मंत्री बाबू आजगावकर आणि सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा मदीं रंगलेले गांजो नाटक पुराय गोंयभर गाजले. ह्या नाटकात उपरांत हे प्रकरण थंड जातले अशें दिसताले पूण प्रत्यक्षात मात तशें कांयच जाल्ले दिश्टी पडना. आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार प्रवीण आर्लेकर समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो. ताचेर आतां बाबून आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आपलो पुतळो लासपी भुरगे आमदार प्रवीणाचे न्ही जाल्यार ताणें तांकां अटक करून दिवची अशें बाबू सांगता. आमदार प्रवीणान ह्या भुरग्यांचो फक्त स्वताच्या फायद्या खातीर वापर करून घेवचो न्ही, तांकां नोकरी लावन तांच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करचो अशें बाबू सांगता. आयकात बाबूचें म्हणणें. आणि काल भुरग्यांनी जो माझ्या बद्दल हें केला हांगासर म्हणजे पुतळो जळयलो ताचो अर्थ कितें? ह्यो भुरगे आसलेले आतां 4 जाणांचे तरी तेजे भितरलें काम केल्या पुरो ह्या आमदारान काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचें आनी तांकां आनी खंयचे रस्त्यार घालपाचे. कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटे भशेन हे जे भुरगे आहात ते सगळे गॅमलिंग हेतून भितर इन्वॉल्व जाले कळ्ळें. पण हांव मागता तेंचे कडेन हेंका सुदारून बऱ्या हेचेर हाड आनी तेंची कामाय कर म्हणून ते म्हाका ते उलयताना म्हणटाले की पुलीस सगळें आमचें काम कर. पुलीस करतलेच न्ही. पुलीस करना हो धंदो कसो मेळटलो पुलिसीक? पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचेर आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता. ते आमी आतां तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना. पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोनी हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या दामून तेज्या खातीर हांव उलयलें. पण काल जे फरक हांवें पळयले कालचो हेजे भितर की जे 8-9 जाण आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आनी हेचेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदतात काय गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदतात. म्हणजे हे एक तरेचे खंयचे तरेन वावरपाक लागले आसा म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले. आतां हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितले हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनी घेवन अशें केल्लें आहा आतां तेणें एक्शन घेवची.
तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक हाड म्हूण अरेस्ट कर. हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हें पुलीस स्टेशन आज जे आसा ते लोकां खातीर हा काय त्या आमदारा पुरतीच आहा. आनी हे भुरग्यांक कोणें धाडले, ह्या आमदारान धाडले की ह्या पुलिसांनी धाडले आपले सारवार करपाक, आपले सांबाळपाक. पेडण्याच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या नाटका उपरांत सगळ्यांक पक्ष शिस्तीचे धडे दिवपी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक आत्मपरीक्षणाची गरज आशिल्ल्याचे विजयान उलोवन दाखयला. बीजेपीन गर्दी जाली. बीजेपीचे प्रेसिडेंटान आता आत्मपरीक्षण करचें म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो जे डिसिप्लीन म्हणून उलयता ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी उलयल्ले आहा तांच्या सरकाराचेर बिंदास अगेन्स्ट उलयता. आमी हे कोरगूट पात रोयलां ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात. हो तांचेर पेडणेचे बीजेपीचे दोनूय जे बीजेपीन आहात व्हडले लिडर ते एकमेकांचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुमी गांजा रोयतात, तुमी गांजा विकतात, तुमी गांजाचे पॅडलिंग करतात. काल बाबू हजगांवकाराचो पुतळो बसून आशिल्लो आहा. सो बीजेपीचे चव्हाट्याचेर पडला सगळें. भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयला. रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले. थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे लासतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशाल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात.